परवरे लोकांच्या धार्मिक भावना आणि विरोधाक किकोंत करून प्रशासनान खापरेश्वर देवस्थानाचेर रातच्या काळखात बुलडोजर चढयलो। देवस्थान कमिटी म्हणटा कर्म जाले ते तांकां काळखात दवरून देऊळ वचना म्हूण सांगून आता प्रश्न उपरासला तो परत देऊळ बांदपाचो। मोडटना प्रसाद घेतले ना, मात आता प्रसाद घेतले। पयलीं गांवच्या कांय लोकांनी आणि उपरांत कमिटीन गांवचे कांय जाणांनी परवरे वेताळ महारुद्रा कडेन प्रसाद घेतलो। थंय हेर सुवातेर देवस्थान बांदपाक प्रसाद जाल्ल्याचो तांचो दावो। आमी सगळे जाण मेळून हांगा प्रसाद घेवपाक आयिल्ले, पण आतां प्रसाद आमकां बरो जालो। आतां आमी रिक्वेस्ट करता की सीएम मुख्यमंत्री आणि रवणबाब खोके हांकां आमी रिक्वेस्ट करता, उपकार मागता की आमकां बेगीनच्या बेगीन प्रसाद बरो जालो, बेगीनच्या बेगीन आमकां देऊळ बांदून दिवचें। मात परवरेच्या मूळ वेताळाचे देवस्थान पुर्तुगेज बाटाबाटी वेळार मुळगांवां व्हेल्ले। थंय कमिटीचे वांगडी प्रसादाक गेले। देवस्थान आसा थंयच आसपाक जाय म्हूण प्रसाद। देव खापरेश्वर आपलेच सुवातीर आसा आनी थंयच रावतलो म्हूण शब्द। श्री देव वेताळाक आयज आमी प्रसाद घेवंक येयले। प्रसाद घेवपाचें कारण की आमचें जें देवस्थान आहा उदोवन नश्ट केल्लेलें आहा, कोणाक कांय सांगिनासतना, आनी त्या देवा बद्दल आमी प्रसाद घेवंक येयले की आयज आमी प्रसाद घेतला आनी प्रसाद लायलो आनी प्रसाद जाला। त्या प्रसादाक एक कमीत कमी 1.5 वर लागले ते प्रसाद श्री वेताळ दिवपाक। देव सुद्दां दुखावलेलो आहा, श्री वेताळ सुद्दां दुखावलेलो आहा, आनी देव खापरेश्वर सुद्दां तसोच ब्राह्मण जो आहा तो सुद्दां दुखावलेलो आहा। आनी आमी आयज 1.5 वर जाले तो प्रसाद जालो आनी त्या प्रसादाक सांगला की देव थंयच आसा, थंयच रावंक सोदता। देव ब्राह्मणूय रावंक सोदता आनी देव खापरेश्वरूय रावंक सोदता। आयज आमी जो प्रसाद घेतला ते प्रमाणे आयज सगळ्यांक सूचित करता की तो प्रसाद आमकां ऑलरेडी जाल्लो आहा। आनी देवा कडेन आमी 2-3 शब्द घेतले। ते शब्द आहा की देवा कडेन देवान सांगला की जे देवाक आपल्या कडेन देवान जे लोकांनी आपल्या देवा कडेन जो खेळ केल्लो आहा, जी देवाक अडचण हाडलेली आहा, देवस्थान उद्ध्वस्त केल्लें आहा, की देव ताका योग्य ते फळ दितलो। देवान जो शब्द दिला की देव थंयच आसा म्हणून, आतां स्थापना थंय करपाची काय कितें करपाची आमी कमिटी मेंबर बसून जो देवान शब्द दिल्लो आहा तो आमी विचार करतले आनी फुडें आमी कितें आहा तें सांगतले। गांवच्या लोकांनी घेतिल्ल्या प्रसादा विशीं कमिटी कितें म्हणटा आयकात। कमिटी भायर जे प्रसाद घेता ते कशें आसतले वॅलीड म्हाका कांय कळना। आनी आमी सुद्दां आयज देवाक विचारलें की आयकूंक येना की कोण खंयसर तरी प्रसाद घेवन गेलो आनी देवाक आमी सांगलें की देवाक हो प्रसाद घेवन गेलो तो मान्य आहा बाबा कितें आहा, तांकां बरें जातलें, तेंचें वायट जातलें। देवान सांगलां तांकां धक्को गावतलो आनी हांव सांगूंक सोदतां की तांकां खरेंच तांकां हक्क ना आनी जो देवान सांगल्या प्रमाणे तांकां जो धक्को हो देवान सांगला गावतलो आनी तो धक्को घेवपाक जो धक्को गावतलो तो धक्को घेवपाक तुमी रेडी राव। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।